मोगाच्या म्हज्या भाव भयणीनो, तुम्ही ही कविता आयकले आसतली. ही कविता बरयल्या मार्गरेट पावर्स, कॅरोलिन कॅटी आणि मॅरी स्टीव्हन्सन. त्यांच्या मोदेकार एकल्यान ही कविता बरयल्या. त्या कविताचें नांव जावन आसा फुटप्रिंट्स ऑन द सँड. फुटप्रिंट्स ऑन द सँड. हे कवितान एकलो मनीस तो आपणाचे जिविताचे नियाल कोत्ता. आनी जेन्ना तो आपणाचे जिविताचे नियाल कोत्ता तो पळयता की ताच्या जिवितान जेन्ना बरें चलता तेन्ना ताच्या जिवितान 2 पेर आसतात. 2 pairs ऑफ फुटप्रिंट्स. आनी तो म्हणटा एक पेर आपणाचो आनी द सेकंड पेर तो म्हणल्यार देवाचो. आनी जेन्ना तो आनीक नियाल कोत्ता आपणाच्या जिवितार तो पळयता की जेन्ना ताच्या जिवितान त्रास आसता, जेन्ना ताच्या जिवितान कोश्ट आसता तेन्ना त्याच्या जिवितान फकत एकूच पेर ऑफ फुटप्रिंट्स असतात. त्याच्या जिवितान एकूच पेर ऑफ फुटप्रिंट्स. आनी ताका दिसता की आपल्याच्या जिवितान जेन्ना त्रास आसता तेन्ना देवान आपणाक सोडलो. आनी मागीर तो जेन्ना रोजान नियाल कोत्ता ताका समजून येता की हे फुटप्रिंट्स म्हणल्यार देवाचे. म्हणल्यार जेन्ना ताच्या जिवितान कोश्ट आसता देव ताका सांगता आपूण तुका उखलता आनी वत्ता. तुम्ही हेय कांतार आयकला आसतले, आय विल कॅरी यू ऑन इगल्स विंग्स. म्हणजे देव आमकां उखलून वतलो. जेन्ना आमच्या जिवितान त्रास आसता, कोश्ट आसता, देव आमकां उखलता. आमकां भिवपाची गरज ना. हे दोनूय कविता आनी हे कांतारान एक प्रॉब्लेम आसा. आमकां दिसोंक शकता की जेन्ना आमच्या जिवितान त्रास व कोश्ट आसता देव आमकां उखलता. तशें आमच्या जिवितान जायना. आमच्या जिवितान जेन्ना त्रास व कोश्ट आसता आमीच आमचो खुरीस उखलूंक जाय. देव आमकां आदार दिता. हे कवितान दाखयता की देव त्या मनशाक उखलता. देव आमच्या जिवितान आमकां उखलिना. जांचे लागीं काम करूंक जाता, जांचे लागीं बरी भलायकी आहा तेमीन आपणाचो खुरीस उखलूंक जाय. देव आमकां केन्ना तशें करिना. आनी हेच आमी पळयता आमच्या घोराब्यांनी. आमचो देव म्हणल्यार एक मॅच्युअर्ड गॉड. जशें एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक स्कॉलाक धाडटात, वो कितें कामाक धाडटा जेन्ना ती व्हडली जाली, ती काम दे डोंट रिप्लेस देम. तशेंच आमचो जो वावर आसा वो आमच्या घरान जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती आमी उखलूंक जाय. आमचो खुरीस आमी उखलूंक जाय आनी देव आमकां आदार दिता. आमकां हें कशें कळूंक येता? आमी ह्या क्रुसाचेर पळयता देव बाप हो खुरीस उखलिना, जेजू उखलता. जेजूचो खुरीस तो उखलता. आपणाच्या जिवितान ताका त्रास जाता तो म्हणटा जायना, पूण ताच्या जिवितान तो उखलता. देव बाप ताका आदार दिता. जेन्ना सांत इनास सान फ्रांसीस शावेराक धाडटा, सांत इनास वचना, त्याच्या बर्थडेच्या दिसा ताका धाडटा. तेचो खुरीस तो उखलता. सांत इनास करिना. सांत इनासाक आपणाचो खुरीस आसा. जेजूक आपणाचो खुरीस आसा तो उखलता. देव बाप आमच्या जिवितान आसा आमकां आदार दिवपाक. जे वावर आसा ते आमी फुडें व्हरपाक, आमकां घोटाय दिवपाक. पूण जे खुरीस आमचो आहा तो आमी उखलूंकूच जाय. म्हाजें चिंतप वा म्हाजें म्हणणें अशें आसा, एकदां आमी 30 वर्सांचे सुबेज जालीन, 30 वर्सां जालीन मागीर आमकां एक्सक्युजीस दिवंक जायना. 30 वर्सांचे उण्या मनशाक म्हणूं येता ओके कांय नजो, आमकां एक्सक्युजीस दिवंक जायना. जरी तो तुजी जबाबदारी एक पाय भाशेन तुवें ती करूंक जाय. जरी म्हाजी जबाबदारी एक फादर भाशेन हांवें तें करूंक जाय. जरी तुजी कितें जबाबदारी तुज्या ऑफिसान आहा तें तुवें करूंकूच जाय. तुका त्रास व कोश्ट व फॅमिलीन त्रास जाता, यू कॅन टेक अ ब्रेक फॉर सम टायम. बट what is your responsibility? You have to take it forward. जो तुजो खुरीस आसा तो तुवें जो जरी तूं शिकताय, जरी तुजे कितें खुरीस आसा तो तुवें उखलून व्हरोंकूच जाय. आनी मागीर आमी चिंतल्या कोणाचो खुरीस देव उखलता. देव उखलता तांचो खुरीस जांचे लागीं जायना, जे आंतुनाचेर आसात, जांकां बरी भलायकी ना, जावं मोनाची व काळजाची, जावं धाकटी भुरगीं, तांचो खुरीस देव उखलता.
For those people, he carries on eagle's wing. For those people, they can experience one pair of footprints. For us, we are called to experience both the pairs of footprints. We are called to carry across. आयचे शुभ वर्तमान आमी पळयता, जेजू सांगता, आपूण उजो घालपाक येला. आय एम कम फॉर जजमेंट. तू तुजो खुरी सुकोलताय की ना ते पळोवपाक तो येला. ज्यूज हो लोक चिंतालो आमी देवाचे मनीस, आमकां देव बरे भाशेन पळयतलो. दुसऱ्या लोकांक ही विल जज हार्शली. पूण जेजू आयज सांगता सगल्यांक सेम. तो पळोवपाक येला तुमी तुमचो खुरीस उखलतात की उखली ना. दुसरे तो सांगता आय एम वेटिंग टू बी बॅप्टायज्ड. म्हणजे आपूण जायतो लोक म्हणटलो न्हू आमी आमच्या जिवितान जायते अणभवले. लायक न्हू जेजून आपणाचो कोश बॅप्टायज म्हणल्यार टू टेक अ डीप ऑर इट कूड ऑल्सो मीन समज. म्हणजे ह्या खुर्सार आमी पळयता जेजू त्रासान कोश्टान तो फुल्ली समज जालो आनी मागीर ताका पुनर्जीवनपण मेळलें. आमकां जेजू सांगता आमचो जो वावर आसा, जो आमचो जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तितूंतल्यान आमकां पयस धांवंक जायना. वी आर ऑल्सो कॉल्ड टू कॅरी अक्रॉस. आनी तिसरे जेजू सांगता हेचे शुभ वर्तमान, आय एम कम नॉट टू ब्रिंग पीस. म्हणजे तुका आयज चॉयस करूंक जाय वेदर तुका जेजू मेन वी गोराबाचो, वेदर तुका जेजू मेन की पयशे मेन, वेदर तुका जेजू मेन की पदवी मेन. आमच्या जिवितान हांव पळोवंक गेल्यार आमकां दोन भाशेचे जावं येता. पयलें म्हणल्यार आमकां खुशाल जावं येता, बरी गाडी, बरो गोराबो, बरे बिल्डींग जावन खुशाल जावं येता. वो आमच्या पर्यावरणा पासत व गोंया पासत वावर करूं येता. आमकां त्रास जातले पूण ताचे पासत आमकां वावर करूं येता. दोगूय मनशां खोशी असतात. जे आपणाचे बरे करतात ती खोशी असतात, हेय खोशी असतात. पूण पयले मनीस आपल्याच्या जिवितान फुडाराक एम्प्टीपॉन एक्सपिरियन्स करतले. पूण हे मनीस जे दुसऱ्या पासत वावर करतात तांचे जिवीत बिगिनिंगाक सोपे डिफिकल्ट आसतले पूण मागीर तांच्या जिवितांत खुशालकाय मेळटा. आयज म्हाका दिसता आयज आमकां जेजू चॅलेंज करता आमचो खुरीस उखलपाक. जरी तर आमी आमचो खुरीस उखलशात जाल्यार जेजू आमचे बरोबर आसतलो. आनी जरी तर आमी आमचे खुरीस उखली नात जाल्यार जेजू आमचे बरोबर आसतलो अशें म्हणोंक जायना. एंडिंगाक तुमकां एक बरी काणी सांगता. एकदां एक राजा आसलो. ह्या राजान आपणाच्या राजाच्या लोकांक, राज्यांतल्या लोकांक सांगले की आपणाक एक बरें पेंटींग शांतीचेर, पिसाचेर एक बरें पेंटींग तुमी ड्रॉ करून हाडात. आनी सगळे पेंटिंगांतल्यान हांव एक पेंटींग चूज करतलो आनी त्या पेंटिंगाक आपूण प्रायज दितलो, व्हडलो प्रायज दितलो. सो अपॉइंटेड डेयाच्या दिसा सगळ्या लोकांनी पेंटींग हाडले आनी ते पेंटींग आख्ख्या गांवा भयर घातले. आनी ह्या पेंटिंगांतल्यान तेणें 2 पेंटींग विचून काडले. पयले पेंटींग म्हणल्यार हे पेंटिंगाचेर एक बरे शांत जाग्याचे, दर्याचे कुशीक लोक आसात, भुरगीं खेळटात, झाडां आसात, झाडांचेर फळां आसात, जाणटो लोक आसा, सगळो लोक बरो शांतीन बसला, बरो दर्या, शांत दर्या. आनी लोकांनी म्हटलें हें पेंटींग बरें शांती दाखयता. आनी ताणें हें पेंटींग सायडीक काडलें. मागीर दुसरे वाटेन ताणें आनी एक पेंटींग पळयलें. ह्या पेंटिंगान ताणें पळयलें लायटनींग दाखयता. हो पेंटर लायटनींग दाखयता, थंडर कशें दाखयता, दर्याचें उदक अशें तशें हालता तशें दाखयता. आनी लोक चिंतूंक बसलो अरे ह्या पेंटिंगान कांय फायदो ना, ह्या पेंटींग कळ्ळें शांतीचें, हितून जायते कोश्ट आसा. पूण जेन्ना लोक मातसो फुडें गेलो तेमी पळयलें ह्या नदयेचे फाटल्यान एक सुकणें आसा, एक आवय सुकणी आसा आनी एक भुरगीं सुकणी आसात. ती आवय सुकणी आपणाच्या भुरग्यांक भरयता आनी तांच्या तोंडाचेर सारकी शांती. आमच्या जिवितान जेन्ना कोश्ट आसतात, जेन्ना कोश्ट आसता त्या वेळार शांती दवरूंक आयचो शुभ वर्तमान आमकां आपयता. पयलें म्हणल्यार आमकां जेजू आपयता आमचो जो खुरीस आसा
जी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती उखोवपाक. दुसरे वर्स म्हणल्यार आमकां लॉंग टर्म गोल्स दुसऱ्यांचे बरें करपाक आमकां आपयता. आनी तिसरें म्हणल्यार जेन्ना आमच्या जिवितांत त्रास कोश येतात आमी फाटीं सरोंक न्हय, पूण त्या वेळार पासून ह्या पेंटिंगा भाशेन शांतीन रावंक आमकां देव आपयता. आमेन.